ह्या दिसान पळयता की भंडारी समाजाचे लिडर्स वेगवेगळ्या पक्षांक मेळटा. कास्ट बेस्ड जो सेन्सस आसा तो जावचो म्हणून तांची मागणी आसा. सो ह्या गजाली कडेन तुमचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कशें कितें विचार? एका समाजान आपली मागणी वेगवेगळ्या फोरमाचेर वचून जर मागली आनी ती करपाक जाय म्हणून ताचो जर तेंको मागलो म्हणून तातूंत व्हडलें वायट कांयच ना. ते समाज म्हणून आपलें काम करतात. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणून काम करतां. हांव एका विशिश्ट समाज म्हणूनच ती पालखी आंगार घेवन हांव वचना. कारण हांव सगळ्या गोंयच्या आनी सगळ्या लोकांचो असो प्रदेश अध्यक्ष. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश अध्यक्षाचेरय तितकोच विश्वास आसपाक जाय. जें कितें करतलो तें पक्षाच्या हिता खातीर, समाजाच्या हिता खातीर आनी राज्याच्या हिता खातीर करतलो. आनी त्या दृश्टींतल्यान खंयचे अप एंड डावन्स आसतले ते सगळे सारासर विचार करून आमगेली कोर कमिटी, आमचे थिंक टँक आसा ते वेवस्थीत बसतले आनी ताचेर मागीर विचार करतले. म्हणून कसलीय गजाल आसा ताचेर फट्ट करून हांव प्रतिक्रिया दिना. पूण ह्या मुद्द्याचेर तुमचे डिस्कशन जातलें म्हणटा तुमी? कास्ट बेस्ड सेन्सस जे आतां मागणी करता सरकाराचो विशय आसा. सरकार, पक्ष हे जेन्ना आमी गाभा समितींनी बसताले त्या वेळाचेर ते सगळे विशयाचेर चर्चा करतात. चर्चेनच प्रश्न सुटावे जाता. ओगी म्हणजे म्हाका खंय तरी बरें एकल्याकच दिसलें म्हणून हें जावपाक जाय अशें ना. ही हुकूमशाही न्ही. तुमी लोकशाहीच्या मार्गान आनी सगळ्यांचो विचार करून सगळ्यां कडेन योग्य तें हें घेवन डिस्कशन करून मागीर ताचेर डिसिशन घेता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.